सरकारी पैसे कडून ब्राझील वर्ल्ड कपाची भोवणी केल्ल्या चारूय आमदार मंत्र्यांक सरकाराक पैसे परत दिवंक मुहूर्तच मेळना। वर्ल्ड कपाची जंकेट भोवणी जावन जाले 6 म्हयने। प्रुडंटान चौगय जाणांक फोन करून पैसे खंय अडकल्यात काय म्हूण विचारल्यार मंत्री आवेर्तान, आमदार कार्लोस, टिक्लो आनी बेंजामिन चारूय जाणांच्यो 4 तरेच्यो जापो त्योय वेल्या आवाजान। एसएजीतली सुत्रां म्हणटात चौगांकूय रिमांयडरूय धाडून जाले। आतां खंय पैसे दिवंक ताणें आनीक 1 सप्तकाचो प्राझ मागला। जून जुलै महिन्यात गोयचे मंत्री आवेर्तान फुरतात आमदार ग्लेन टिक्लो, कार्लोस अल्मेदा आणि बेंजामिन सिल्वा ब्राझीलाक सरकारी पैशांचे खुस्तार भोंवन आयले। हे भोंवडेचो मिडियांत बोळा जाल्ल्यान तांचेकडल्यान सरकार पैसे परत घेवपाचो आशिल्लो। मात चौगांयनी आतां मेरेन फक्त 2-3 लाखूच दिल्यात। उरिल्ले आतां दिता मागीर दिता करीत दीस दुखलप चल्ला। हे गजालीक जाले 6 म्हयने। विचारल्यार मात दर एकल्याची भाशा आयकयात। अरे हमें पेमेंट ऑलरेडी केला रे, चेक भी ऑलरेडी दिला, मैं केन्ना दिला मरे, केन्ना चेक भी दिला मरे, दे गिवन चेक ना, इफ द डिपार्टमेंट स्लीपिंग दे व्हाट दे सपोज टू डू ना, वी ऑल आई नो, एज फॉर नो ऑल द एमएलए गिवन द चेक्स कोण रे सरकारचे पैसे दे इन फॅक्ट ऑन द काउंटर दे हैड ओनली टोल्ड अस टू गो, वी गिव अ रिपोर्ट एंड फाइनली बाबा झाला मग दे आर पेइंग म्हणून सांगले। एक रॉंग न्यूज से हाय की थाते प्रोसिजर केला त्याचो आहे तेकला म्हाका आता चेक करून पडटा कितें रिपोर्ट येला, डॉक्युमेंटेशन फुल डॉक्युमेंट दाखवता तुका म्हणजे कितें आहा ते तू कितें घालपाचें घाल रे, आमकां विचारता न्ही कितें ना मागीर कमी जायना तुजें। मात गोंय खेळा प्राधिकरणांतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चौगांकूय रिमांयडरूय धाडून जाले। चौगांनी खंय आनीक सप्तकाचो प्राझ मागला। ग्लेन म्हणटा तसो एक्काय आमदारान अजून तरी चेक दिल्लो ना। भोंवडेचेर कड्डिल्ल्यात सरकाराचे 89 लाख। चारूय आमदारां कडल्यान 14 लाख घेतले तरी सरकाराक सगळे पैसे मेळचे नात। मंत्री रमेश तवडकार आनी मिलिंद नायका खातीर एजन्सीन सगळें बुकींग केल्लें आनी बोळा जातकीच ऐन वेळार ट्रीप रद्द केली। ते सगळे पैसे एजन्सी परत दिवची ना। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एजन्सी कडल्यान दोगांचेर सगळे पैसे परत मेळ्ळे ना जाल्यार उरिल्ले पैसे रमेश तवडकार आनी मिलिंदाक भरचे पडूं येता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंय सरकारान नवे युवा धोरण तयार केला। नव्या धोरणाक लागून तरणाटे फुडें सरूंक पावतले अशी आस्त खेळा आनी युवा वेव्हार मंत्री रमेश तवडकारान आयतारा काणकोणा उक्तायली। 16व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाच्या समारोप सुवाळ्यान तवडकार उलयतालो। काणकोणच्या मल्लिका अर्जुन कॉलेजीन 2 दिसांचे हे संमेलन जाले। गेल्या 2 वर्सांच्या अथक प्रयत्नांतल्यान यूथ पॉलिसी या युवा धोरण जे आसा युवकांक कितें जाय हाजो एक विचार करून समीक्षण करून आमी गेल्या वर्सभरांतल्यान युवा पॉलिसी आमी तयार केल्ली आसा। साधारणशे जानेवारीच्या 12 तारखेक ही यूथ पॉलिसी आमी पब्लीश करप, डिक्लेअर करप अशें तरेचें आसा आनी त्या अनुसरून फुडल्या 1 वर्स पर्यंत की आमकां अनेक कार्यक्रम ताची आखणी करची पडटली। युवा साहित्य संमेलन चलता हातूंत आमी तांच्या साहित्याची निवड करता। म्हणजे भुरग्यां कडेन मागता की तांणी आपणाल्यो कथा, कविता, नाटकुली, एकांकी अशे जे कितें प्रकार आसा म्हणजे दर प्रकार ठरिल्ले आसता दर वर्सा खंयचे प्रकार ते आनी ताजे एक स्पर्धा कशी घेतात। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। घेवया एक विराम।